जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 150 वर्सां आदीं 1873 सप्टेंबराच्या 14 तारीखेर भाग्यवंत कुर्साच्या फेस्ता दिसा आमच्या मोगाळ फादर अलेक्झांडर दिवबुवा मोगान आमी तांकां प्रात साहेब म्हणून तो नांव वाडल्यात. ह्या भाग्यवंत ह्या जागान ह्या उबार जाग्यार कोरीस उबारन मिसाचें बलिदान भेटोवन धार्मीक कार्यांक हांगासर चालन दिल्लें. प्रात साहेबाक कुर्साचें भक्तीपोन विशेश आसलें आनी हर एक दीस दिंबेर पडोवन कुर्साची वाट करतालो म्हूण सांगून चरित्रां आमकां सांगता. तो वळतावन कुर्सा वाटेचें भक्तीपोन हांगासर सोलोनूच आसा. थोड्या वर्सां आदीं हांगासर एक सोबीत आनी अर्थाभरीत कुर्सा मळो रुपीत जालो. तो वळतावन कुर्सा वाटेचें भक्तीपोन आनीकय सोडून आयलें. लागीं तशें पयसतावन येवच्या भक्तिकांक कुर्सा मळो एक आध्यात्मीक आनी समाधानाचें केंद्र जावंक पावला. करेजमांत 40 दीस आमची फिरगस तशें हेर फिरगसांतावन भक्तिकां येवन कुर्सा वाट करतात. कुर्सा वाटेचें 12वें तेसांव 2 कुशींनी 25 मेटां सोडून उबार दोंगरार जैत कुर्सारूम कोळसो जेजू एक विशेष अनुभव दिता. सोम्याची निमाणी 7 उतरां तशेंच सोम्याच्या कडवळांतावन वाळिल्ल्या उदकाच्यो 7 झरी नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दितात. आयिल्ल्या भक्तिकांनी खाली पांयांनी आनी थोड्यांनी दिंबेर वयर वचून सोम्याच्या पांयांक धरून मागणें करचें आनी मागल्लें मेळ्ळें म्हूण सांगचें एक नवो अनुभव आमकां दिता. गेल्या त्या वर्सा भाग्यवंत हप्त्यांत सोमारा दिसा आयच्याच दिसा सांजेर ल्हान हंतार ही कुर्सा वाट आसा केल्ली. ह्या वर्सा वारड्याच्या 12 पिरगेजांनी मेळोवन सर्वणे 50 कलाकारांनी लाईव्ह कुर्सा वाट करचें हें भाग आमकां फावो जालां. वारड्याचो विकार बाप भोव माणादीक जेम्स सोस बापा संगी वारड्याचे याजक धार्मीक भाव भयणी आनी सर्व भक्तिकांनी भरपूर पाठिंबो दिला. आयची ही एक 2.5-3 वरांची कुर्सा वाटेचें भक्तीपोन ही भक्तीक सांज आमकां सोमेस्तांक एक विशेष आत्मीक अनुभव दिवं दी. 12व्या तेसावाचेर मानादीक दोतोर लिओ लसरादो बाप नियाळ दितले. ही कुर्सा वाट आमकां सोमेस्तांक सोम्याचो लक्षिल्ल्यान पाटलाव करूंक आनी आमी आमच्या दिसपडत्या जिणेची कुर्सा वाट जियोंक आदार जावं दी. आमच्या फिरगजेच्या वारड्याच्या आनी देशजेच्या विविध जाग्यांतावन आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो आनी घाणाचो स्वागत मागता. कुर्सा वाटेचें भक्तीपोन सोलून वेल्ल्या सर्व कलाकारांक तांकां निर्देशन दिल्ल्या श्री स्ट्रॅनी अल्वारीस आनी श्री डेनिस मोंतेरो तांचे संगी आमच्या फिरगजेची उपाध्यक्ष श्रीमती रूथ कॅस्त्रिनो, कार्यदर्शी श्री अनिल देसा, 20 आनी 1 आयोगांचो संयोजक श्री डॉल्पी डिसोजा, हांगासर वावर दिवचे पाद्र पॉल सेबॅस्टियन डिसोजा, पाद्र आयवन कोर्डेरो आनी दिएकोनो नॉर्मन मतायस, सर्व वॉलंटियर्स, गोळीक परिशदचे तशेंच हर एका रितींनी आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक तोस्सू जेजू बेसावांनी बरोवन दी. कुर्सा वाटेच्या निमाणे एक उंडो आनी तान एक दाकांचो रोस आसतलो. तुमकां सोमेस्तांक जेजूच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हर एका संगतीक, हर एका वस्तूक, हर एका जिवीच्या जिविताक आनी अस्तित्वाक तसोच म्हणलो एक उद्देश आसा. पेन आसचें बरोवंक, घडयाळ आसचें वेळ दाखोवंक, खाण आसचें खावंक, वस्तूर आसचें मान दांपोवंक. तर मनशा जिविताचो उद्देश कितें? इगर्जमध्येची शिकोवण सांगता, देवान आपणा संगी जियोवच्याक म्हूण मनशाक रचलो. पण मनीस पातकाक लागून देवाचे कुशे विरोध गेलो, ताचे तावन पयस गेलो आनी आपणाच्या जिविताचो उद्देश ताणें होगडायलो. अशें पयस गेल्लो मनीस एकामेकाचेर जुलूम चलोवच्यांत, खुनी करच्यांत आनी हेर वायट संगतींनी मग्न जालो.
पूण देवान ताका ताच्या जिविताचो उद्देश कळोवंक आनी आपणा चडशी फाटी हाडूंक विविध रितींनी प्रयत्न केले. 10 उपादेसा मुखांतर तशेंच प्रवाद्या मुखांतर मनशाक जिविताचो नीज अर्थ कळीत करूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण मनशान देवाचे कुशेक खंयच्याच रितीन स्पंदन करिनातल्या वेळार निमाणें आपले एकल्याच ह्या संवसारी धाडलो. आपल्या सगळ्या जिवितांत जेसून मनशा जिविताचें व्हडपण, ताची घनता आनी श्रेश्ठता उखलून धरली आनी ताचे विशयांत शिकयलें. साब्बात आसो मनशा पासत न्हय मनीस साब्बाता पासत म्हूण मनशाचें व्हडपण शिकयलें. तर कश्ट तेल्यानो वजन ववयतेल्यानो म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशव दितलो म्हणून निराशेंत आसलेल्या लोकां थंय आपणाची कणवळाय व्यक्त केली. 2000 वर्सां आदीं ताणें हें सासणीक जोड दिवन आमच्या जिविताचो नीज अर्थ कळीत केला. तरी आजुनी जायते जिविताचो उद्देश नेनासोन निराशेंत आपलें जिवीत विबाडून आसात. हे कुर्सा वाटे वेळा जेसून जोड दिल्लें हें सासणीक जिवीत परत्या मापान आमी जियोन पातकाचे सावळे फाटल्यान जियोन आसच्या निराशेच्या संवसारांत आपलें जिवीत सारन गोपेत आपल्या मतींत रडोवन आसच्या सगळ्या मनशा कुळा पासत प्रत्येक जावन भेटोवचें जावन आसा. हे कुर्से वाट्या वरवीं आमच्या जिविताचो उद्देश जाणा जावन सुडसुडायेन आमचें जिवीत सारूंक तशेंच हेरांक तांच्या जिविताचो उद्देश समजोवंक तसो जेजू आमकां प्रेरीत करूं म्हूण मागया. पयलें स्तेसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. वो आमच्या देवशास्त्राची निंदा करता आणि लोकांक उपराण वयता. वय सायबानो, हो मनीस देव निंदा उलयता. आपूण आपणाक देवाचो पूत म्हणटा. ब्लास्फेम, ब्लास्फेम. पळय ह्या मनशाक जरबादाच्या मारांनी सगळोच बेसां जाला. हांची तुमकांची बिरमो दिसना. म्हाका ह्या महापर्वे वेळार एका अपराध्याक सोडूंक अवकाश आसा. तर सोड आसा कुर्सा याका. तुमकां जाय तें करा. ह्या मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. ते रगात आमचेर आमच्या भुरग्यां बाळाचेर भेदोवनी. नमन करता, प्रणिपात करता येसू या जेजू ख्रिस्ता. मातेवाची सुवार्ता. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. तांणी समेस्तांनी जाप दिली, ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें कित्याक, कितें चूक ताणें केल्या. पूण ते आनीकय व्हडल्या तळ्यान उपराट्यो बोब मान म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तो वळ पिलात आपणाच्यांनी कांय चलना. बदलाक गडबडच चडटा म्हूण समजलो.
देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो, ह्या निरपराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय, तुमीच तें पळोवन घेया. तितल्यार पिलातान बारबासाक तांकां सोडून दिलो. पूण जेजूक जरबान मारून कुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांच्या आधीन केलो. जर मनशाचो जल्म एक मिस्तेर, मरण आनीक व्हड मिस्तेर. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो, आपल्या सारक्याचो आनी सुरुपयेचो ताका केलो. पूण देंवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे आदीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अनुभव मेळटा म्हणून जानवेच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. बरयणार मुखासून म्हणटा, तुमचे सुखी बरे जिणे वरवीं मरण मागून घेनाकात, तुमच्या हातांच्या कृत्या वरवीं नासाचें कारण जायनाकात. मरण जिविताचो उद्देशच नास करता. अस्तित्वांत आसचे खातीर देवान सगळें रचलें. पातकाचो परिणाम आनी देंवसराच्या आधीन आसलेल्या सगळ्यांक ते मेळटा म्हूण पवित्र पुस्तक विवरिता. तर जेजू पाप करनातल्या देवाच्या पुताकच मरणाचें फर्मान कित्याक मेळ्ळें? सैतानान चलवून मरण नास करूंक म्हूण संवसारी आयिल्ल्या जेजून विंचलेलें हातेरी मरण. आपल्या स्मरणा वरवीं सैतानाक मरण हाडचें आनी मेल्लेल्यांक जिवीत दिवचें ताचे अगणित जानव्यान घडलेलें येवचें. अशें सैतानाच्या बळान पिलाद आनी ताचे सांगती नितीची कुणकर जीवदाताराकच मरणाचें फर्मान दितात आनी ह्या मुखांत निजायकी आपणाचेरच फर्मान मागून घेतात. निती खातीर मरण पावलेल्या पैकी जेजू कांय पयलोय न्हय निमाणोय न्हय. मनशाकुळाचे चारित्रेचे सुरवेरच आबेलाची कुणी आमकां पळोवंक मेळटा. आबल व्यक्तीची आनी नितीन चलतल्यांची कुणी हर एका जाग्यार हर एका घडये जावनूच आसा. कितलेशे फावटी सूख आदारल्यारय पयशांच्या आनी पदवेच्या बळान शिक्षा सुकून घेवन कितेंच करिनातल्या प्रामाणीक मनशाक शिक्षा जाता. सगळें जिवीत नालिसायेन आनी निराशेन जैलान सरचे बरें जाता. सूख केल्ल्या 100 जाणांक शिक्षा जायनातल्यारय सूख करिनातल्या एका व्यक्तीक शिक्षा जावंक नजो म्हणून भारतीय क्रिमिनल कानून सांगता. तरी आज आमच्या जैलांनी कितलेशे अमायक मनीस कुसून आसात. आपूण अमायक म्हूण रुजू करूंक तांचे लागीं कितेंच ना. वकिलांक दिवंक पयशे नासतना, केस झुजोवंक कळीत नासतना, फावो मेळत नासतना जिविताची मोलादीक वर्सां जैलान करशितात. परिणाम ते जिविताचे दिशाच होगडावन घेतात, निराशेन भरतात आनी भावार्थान दंडळटात. सगळें पळोवन देव कित्याक वगो रावला म्हूण समजूंक सकनासता कंगल जातात. ह्या संवसारांत सतानितीक वाट ना म्हणून आपूण येतलो म्हूण थोडे निचेव करतात. तर हेर हे नालिसायेन तावन भायर येवंक जायनासता संवसाराकच आदेश मागतात. असल्या व्यक्तींक जेजू बुजोवंक आशेता. धैर्यसाणी नासतना बरवशान रावोंक प्रेरण दिता. माग्या नीती पासत दगदणी भोगतात ती कितली बागी. सर्गींचे राज तांचे म्हणून शिकयल्ल्या जेजू आनी तीक बली जाल्ल्या सर अमायक व्यक्तींक आमी तुजे हाती समर्पिता. तांचे सुलवणेंत आकांतांत आनी निराशेन तांकां बुजोवन दी. पयशांच्या आनी अधिकाराच्या बळान अनितीची फैसलां दिवच्या सोमेस्तांचेर तुजी दिश्ट घाल. ते आपणाचेरच परमाण आसून घेतात म्हणलें सत तांकां समजय. तशेंच आमी सोमेस्तांनी न्यायनितीन जियोंक अन्यायांक बली जातना भोगसून सर्गींच्या जिविताच्या शेवटान आमचें जिवीत पळोवंक आदार आनी प्रेरण लाभय म्हूण मागता.
आमेन. सुम्या काकूळ तामची कर. दुसरेंच ते साव जेजूच्या कांद्यार फरदी कुरीस दितात. ओय जेजू मुखार ने हडा मुखार पाटे 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 हडा मुखार पाटे 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 वंदे प्लीज ने प्लीज ने या त्याच्या कंद्या या बाबा हो गुरुस ओम म्हाका बळ दी. माथेवाची सुवार्ता. तोवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक रांजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताचे आंग वस्तोर ताणें काडलें आनी ताचेर एक रक्तंबोर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकोट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाठी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिमयांनी फोडून ताची केळकुळांकन ते म्हणूंक लागले, नामान सुदैवाच्या राया. आनी ताचेर ते थिंपी उडयतले आनी ताच्या हातांतली बेतकाठी खाण ताच्या मस्तकाक मारतले. शेकी ताच्यो केबड्यो जातच रक्तंबर शेलो तांणी काडलो आनी ताचेर उस्तो ताका न्हेसोवन ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सैतान खंयच्याच रितीन देवा मुखार तकले उखून रावूंक शकना, कित्याक ताची कामां हळशीक नालिजायेची आनी काळोखाची.
ताच्या प्रेरणा काल फरिजेवांनी आनी हेरांनी जेजूक जायते पोटी लजेक घालूंक ताच्या सुत्रांनी शिरकोन घालूंक प्रयत्न केल्ले. प्रद्वरी श्रीयेक फातरामचे या सोडचे तिरवो दिवचो या दिनासतना रावचो असल्या सबार सवालां मुखांतर जेजूक सोलवंक पळयल्ले तरी हर एक पोटी ताचे मुखार तेच सोलवल्ले. निमाणे आतां तांकां फारीकपणाचो अवकाश मेळिल्लो. जेजूक लागाड काडीचे मात्र न्ही, लजेक घालून संपूर्ण नालिसायेचें मरण ताका दिजे म्हणल्या उद्देशान ताका कुर्साचें मरण तांणी मागिल्लें. आतां जेजू बली भेटोवंक जाय आशिल्लें लांकूड घेवन चलिल्ल्या इसाका भाशेन आपणाच्या मरणाचे हातेर मोगान वेंगून कलवारी कुशीन आपली मेटां काडटा. आज सगळेचें काम करचें म्हळ्यार निराशेक आनी जीवघाताक आनी एक वाट म्हणले बरी दिसून येता. वत हिंव पावस म्हणून लेखी नासतना कश्टकाण केल्ले बेळे मनशान परिसराचेर आक्रमण केल्ल्याचो फळ जावन सारक्या वेळार पावस नासतना येवंक नूजो आसल्या वेळार तो येवन नाश करता. तर आनी एका कुशीन नव्या नव्या रितीचो रोग येवन बेळे नाश करता. तशें बरें बेळे आयल्यार बरें मोल ना, तांकां संघटीत जावंक तांक ना, शिकप ना. देखून तांकां मोस करचे यारकार आश्वासनां मात्र दिवन बुलोवचे राजकी मुखेली, सरकारी सवलत्यो घेवंक म्हूण सरकारी दफ्तराक वेतना हजार कडेन नाचोवन लोन्स विचारन विविध रितींनी बोंगोस्तूण हाडोवन रिती हातांनी तांकां पाटी धाडचेंच चड. अशें विविध रितींनी तांचे जिवीत एक कुरीस जाला. शेतांत काम केल्यार कांय मेळना, भायर वचून काम करूंक शिकप ना. असल्या अतंत्र परिस्थितींत चारी कुशींनी ते अडचणेक बली जाल्यात. कामाक आळा मेळनात, मेळ्ळ्यार तांकां कूल दिवंक पुरो पडना. निमाणे सगळे घरा कडेन खाजार जावंक कोणीय तयार ना. असल्या संगती वरवीं रयत निराशी जाला. सलवणी ताणें आपणाचेर पांगून घेतल्या. जिविताचो उद्देशच होगडायला. माग्या जेजू, तुका नालिसाई जायजे म्हणून तुज्या कांदार कुरीस दिलो आनी कुर्साचें मरण तुका दिलें. तरी तस नालिसायेचो कुरीस तुवें जैताचो संकेत जायसो केलोय. नालिसायेच्या आनी निराशेच्या कुर्सापंदा पडल्या सर रयतांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मतीन बरवशाचें धनात्मक चिंताप घाल. क्रियाळ आनी जाणतिकायेन कृशिकन कामाचें वडपण आसचें, सांबाळांती न्हय, नेश्च्या मिजतकेच्या वस्तुरांती न्हय, बगार तुजे थंय आनी आपणा थंय आसच्या बरवशान म्हूण जाणा जावन सदांच बावार्थान आनी बरवशान आपलें जिवीत जिवंक तांकां फावो कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सगळे आमच्या बऱ्या
तिसरें तेसांव जेजू पयले फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आणि की पोता खाऊन कसा काल करतात उगाला 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 म्हटलं म्हटलं उलायचं लय आता बघ पळया. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त भोगून आसलोलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतले हांव. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. जेजू देवाचो पूत जावन आसलो तरी तो संपूर्ण मनीसी जावन आसलो. पाताक एकसून हेर संक्रांती तो आमचे बरेच आसलो म्हणटा हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार. आदल्या राती गेसेमनी मोळ्यान मुखार जावंक आसचें सगळें नियाळ रागात गमेल्लो. सगळी रात श्रेश्ठ याजका सरशी, पिलाता सरशी, हेरोदे सरशी आनी परत पिलाता सरशी म्हूण जायतें ताका चलयल्लें. न्हीद नासतना तकल्लो जेरबादांच्या मारांनी सगळी कूड बेसन जावन जायते रागात वाळल्लें. शिपायांची निंदा केळकुळां ह्या सर संगतींक लागून भरादीक कुरीस व्हांवून वर्सो जेजू नित्रांनी जावन धरणीक शेवटाता. तरी तो उरता, आपलो कुरीस परतून घेता आनी कालवारी तेवशी आपलें पैन मुखार सिता. सोरो पियोन बेबदे जावचें सोंसोडा, ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवानच पिड्ड्यार जायत. ताच्या बदलाक पवित्रत्म्यान बरा म्हणून सांब पावलून एपेसकारांक दिल्ले शिकवणेक कान दिनासतना ह्या हेराच्या केळाक, मोसाक आनी वत्तायेक लागून सोरो, ड्रग्स आनी दुरपणाचे गुलाम जावन जायत्यांनी आपलें मात्र न्हय आपल्या सगळ्या कुटुंबाचें जिवीत पिड्ड्यार केलां. कुशालायक, फॅशनाक, कंत बेजाराय विसरूंक अशें आराम जाल्ली पिडा, निमाणे, लिवर, लंग्स, जीब, गळो, अणकिटेच्या कन्सारा सवें थोड्यां थंय समता तर हेर थोड्यांचें कुटाम पिड्ड्यार कर असली इल्लीशी मान मर्याद होगडावन निराशी जावन मार्गार पडच्यांत वा जीवघात करच्यांत समता. सोरो तशें मादक द्रव्यांक एडिक्ट करची, गुलाम करची सकत आसा. कोणूच आपणाचें जिवीत मान मर्याद होगडावंक आशेना. पूण एक पावटी सोरो, ड्रग्स, दुरापान म्हणल्यार सैतानाच्या हातान सांपडल्यार भायर येवचें तितलें सलीस न्हय. ती वडणी सड जाता शिवाय उणी जायना. हाचे संगी मोगाच्या व्यक्तींची सटिका, निंदा आनी नालिसाय मनशाक आनीकी चड गुंडायाच्या अंतकाराक लोडटात. परिणाम पिवोवण्याचो गुलाम नीज जिवीत जियोंक शकना. ताचें जिवीतच एक कुरीस जाता. हाचे पंदा ते पडोवन आपणाचें जिवीत होगडायतात. आज आमी असल्या व्यक्तीं खातीर मागोवंक फावो. हे पोडणेतावन उठोवन जिवीताचो उद्देश साना जावन परत आपलें जिवीत रुपीत करून जेजून जोडिल्लें जिवीत आपणाचें करून घेवचें पसोत. मागया जेजू भरादी कुर्साच्या पंदा तूं पडलोय. कुर्साच्या जड्याक लागून मात्र न्हय, बगार शिपायांच्या निश्ठुरपणाक आनी हेरांच्या दारुणाक लागून जायते भोवटी आमचे भाऊ भयणी मादक द्रव्यांच्या गुलामपणाक पडोवंक आमची धरुणाय, कठीण उतरां, पुरपुरे, वायट साल कारण जाल्या. ह्या वरवीं जायते पडल्यात.
तांकां तूं आदार जा. ह्या भरादी कुर्सा पंदले उठोवन निराशेच्या जिविता बदलाक तुवें कुर्सार तावन दिल्लें भरवशाचें जिवीत तांकां मेळाशें कर. सोम्या काकूल तामची कर. चवथें सेसांव जेजू आपले आवयक भेटता. पाटी वचा पाटी वचा पाटी 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 वचा. कितें केलां पुता? कितें केलां? हांव जिवंत आसता. हांव तुका अशें कशें पडू? कशें झोजू? हे म्हजें मिसाव तुज्या रडण्यान म्हाका हसकत करिनाका. म्हाका म्हज्या बापाची खुशी करूंक सोडू. आमी तुका नमन करता, प्रणिपात करता, येशूया जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. लुकाची सुवार्ता. सिम्यावनो बळका विशयी सांगलेल्यो संगती आयकून तांची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिम्यावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला. आनी दूख एक तरेचे तलवारी बरी तुजें काळीज पपसितलें. ओ बाळक इस्रायलांत सबारांक फोडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. ह्या वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतलीं गुटांची चिंतनां भायर पडटलीं. गब्रिएल दुताच्या उतराक लागून तिणें कितें पुरा केल्लें? काजार जावंक नातिल्लें तरी आपलो जीव आपली आनी आपल्या कुटुंबाची मर्याद रिस्केर घाल तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे तें जावं म्हणलें. देवाच्या पुता जल्म दिवंक एक फावो तो जागो मेळनासतना गोरवांच्या गोट्यान जल्म दिवंक पडटना परतून 3 उतरां म्हणाली. राईस भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतना परत 3 उतरां म्हणून आपल्या पती जुजे संगी जिवी बाळान फुडलोच बळशाक थोड्याच दिसां आदीं आवय जाल्ली तरी जायते पयस आसल्या इजिप्ताक वेतानाय 3 उतरां. काना शेरान काजरा माटवान वायन उणो पडिल्ल्या वेळार जेजून अजाप करची खुशी बिलकुल दाखोवंक नातिल्ल्या वेळार तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हूण परत्यान तुजी खुशी जावं म्हणाली. आतां परत हे घोस तिते आपल्या पुताक ती देखता. तिका कितें समजना.
देवाच्या स्थानार आशिल्ल्या प्रधान याजक आनी धर्मीक मुखेल्यांनीच हाका मरण फावो मुळा म्हणटाना तिका कितें समजल ना. ती परत गुणगुणली, तुजी खुशी जावं. आवयच्या ह्या नट्या वरवीं जेजू परत उत्तेजीत जालो. देवान मनशाक दिल्ली पयली आज्ञा जावन आसा, वाडा आनी सडा संवसार बरा. अशें देवान रचनेचें काम मनशाच्या हातीन घालें. काजाराच्या सक्रामेंता मुखान दादल्या आनी स्त्रियेच्या मोगाचें फळ जावन एक भुरगें नवी रसन जावन ह्या संवसारान जल्म घेता. देवान मनशा मुखान करचें हें एक व्हड अजाप. काजारी जिविताची भरती आनी दादोसकाय भुरग्यांच्या देण्या वरवीं शेवट पावता. आवय ह्या बापय जावचो अनुभव विशेष आनी श्रेश्ठ जावन आसा. आवय बापय जावच्या अवकाशांतान वंचीत जावचें काजारी जोड्यांच्या जिवितान भोव कश्टांचो खोरीस जावन आसा. भुरग्यांच्या देण्या खातीर ती कितेंय करूंक तयार आसतात. तांचे हे आंतरीक आशेक लागून कितलेशे फावटी आडवरलेल्या वाटेन चलोवंकी ती फाटीं सरनात. धाकटेरां पंडितां फाटल्यान धांवून जायतो दुडू विबाडटात. कितलेशे फावटी भुरगीं नांत म्हणल्या निराशेन एकामेकाचेर बदलाम घाल काजारां मोडल्यान आनी कितलेशे फावटी काजारा बैल्या संबंदाक इडें जालां. हें सक्कड पंथाक पावना तर ती निराशेन बुडटात, जिविताचो उद्देश विसरातात. भुरगीं नासतना निराशेक वळख जाल्ल्या सर्व काजारी जोड्यां पासून आमी मागोवंक फावो. मागया जेजू भुरगीं तुजें वर्तें देणें. ह्या वक्ता प्रत्येक जावन भुरग्यांचें देणें फावो जायनातल्या सर काजारे जोड्यांक तुजे हाती समर्पित हांव. जर हें भाग तूं तांकां फावो करूंक कुशी वरिनाय, ती तुजी कुशी म्हूण समजून तुजे कुशेक खालतीमान घालूंक तांकां शिकय. तुज्या विरोध झुजोवंक तांकां बिलकुल सोडिनाका. जशें मरियमायेन जिविताचे हर एके गुंडेर तुजी कुशी जावं म्हूण सांगलें, तशेंच तुजी कुशी समजून त्या प्रमाणें चलोवंक तांकां आदार दी. भुरग्यां विणे निराश जाल्ल्या सर काजारी जोड्यांक तूं आपड आनी तांचें जिवीत नवे उमेदीन आनी भरवशान भर. सोम्या काकुळतामची घर. पंचवेस तेसांव सिरेन सोसेमांव जेजूक कुरीस वोवंक मोग करता. कोण तो बसा करा तका रावते हो अर्थ कांगा अरे
कुर्सा तिके खांदी हा कोणी जाय घाले कुर्सा खांदी दे आधी लुका प्रमाणे सुवार्ता जेजूक घेवन वयता आसतना सिरेन गांवचो सिमोन नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटी येतालो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. कालवारे तेवशी भोव कश्टांनी मेटां काडटल्या जेजूक पळयल्ल्या शिपायांक जेजू हो बरादीक कुरीस घेवन ताचेच तकी पोंत पावूंक सकसो ना म्हूण समजलें. आपणाक दिल्लें काम जाता तितलें बेगीन संपयजे म्हणल्या एकाच उद्देशान सिरेनाच्या सिमांक कुरीस व्हावोवंक तांणी बोळ केलें. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून 1 मैल चलोवंक करीत जाल्यार ताच्या सांगाता 2 मैलां वच म्हणलीं जेजूचीं उतरां सिमावन भौशा आयकूंक नातलीं. इतल्या जनां मदें म्हाकाच कित्याक ही क्यास्त फावो जाली काय? हांव कित्याक हांगा आयलो काय? कोणाच्या पदकाक कोणाक शिक्षा? हांवें कांय चूक करूंक ना आनी हाचो कुरीस हांवें कित्याक ववयचे? असल्या चिंतपान रागान आनी बेजारायेन बरोवन सिमावन शिपायांचेर शिराप घालनच कुरीस खांदार घेतलो जायचे. तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणीय तुमकां 1 कॉप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतच हांव तुमकां सांगतां ताचें इनाम ताका केदीन चुकचें ना म्हूण सांगिल्ल्या सुमयाकच कुमोक करूंक एक विशेश अवकाश सिमांक मेळ्ळो. जेजून आपल्या आवय बापय आनी थोड्या लागशिल्ल्या तावन सोडल्यार घेतिल्ल्याच्या की दिल्लें चड. पूण हांगा एके अपरिचीत व्यक्तीची कुमोक तो घेवंक आशेता. सिमावन कुरीस रागान घेतिल्लो तरी सवकास ताचे थंय बदलावण येवंक सुरू जाली. परिणाम तो 1 मैल न्हय पोंत पर्यांत व्हरूंक तयार जाता. नव्या हुरुपान तो भरता. आजून ताचें नांव अमर उरता. राष्ट्रान तुमकां कितें दिलां म्हूण विचारी नाकात. बगार तुमी राष्ट्राक कितें दिलां म्हूण विचारा म्हणालो जॉन एफ कॅनेडी. ह्या उतरा प्रमाणे जायते जण समाज सेवा आनी राजकीय क्षेत्रांत निस्वार्थपणी सेवा करूंक गेल्ले आसात. पूण सवकास विविध कारणांक लागून चुनावाच्या पयले मात घरां वचून विविध बसवण्यो करतात आनी उपरांत फुडलीं 5 वर्सां आपणाची आनी आपल्या कुटुंबाची सेवा पेल्या तावन करयतात आनी जुलूम चलयता. अशें सेवा म्हणल्यार शब्दाचो बेपारवो जाता. सेवा करून घेवचें तितलें आकर्शण सेवा करच्यान ना म्हणलें सत. पूण संतोष दिल्ली सेवा मात आपणावंक शकता शिवाय घेतिल्ली न्हय. सिमांव थंय जाल्ली बदलावण आमच्या फुडाऱ्यांतय आनी आमचेय थंय येवं म्हूण मागया. जेजू सगळ्या तुज्या जिवितांत तूं बरें करीत गेलोय. पूण पेल्या तावन कितेंच घेतलें नाय वा घेवंक आशेलो नाय. तरी कुरीस वावयताना ताचो 1 वांटो तुवें मनशा संगी वांटून घेतलोय. पेल्याची सेवा करूंक म्हणल्यार बऱ्या उद्देशान येवच्या राजकीय मुखेलीक तशें समाज सेवा करतल्यांतय तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हेरांचो कुरीस वावोवंक म्हणल्यार बऱ्या उद्देशान येवचें. निमाणें हेरांक आपुणूच एक कुरीस जावन आपल्या जिविताचो शेवट होगडायिल्ल्यांक
आपड आनी जागय. सिरेनाच्या शिमांचेर आयिल्ली ती बदलावण तांचेर तशें आमचेरय येवं. ह्या वरवीं तांच्या जिवितांत नीज संतोष राज करो. आमेन. सोम्या काकूत आमची कर. वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. सोम्या सगळं सरत तनानी घमंड तू बुडलाय. विद्रूप तू झालाय. मनशा कुळाच्या पातकान म्हाका विद्रूप केला. तुझे मुखामळ पुसूंक म्हाका एक अवकाश दी. मातेवाची सुवार्ता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या भोव ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळें उदक लेगून दिता. सतत हांव तुमकां सांगता तसो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. धनपराचें वोत रगत आनी गमान भिजिल्लें तें मुखामळ शिपायांनी तुकुल्ली तिंपी आनी जायते पावटी त्या धुळीन पडून धरणी कापटयल्याचो परिणाम जावन सोबीत सुंदर जेजूचें मुखामळ विद्रूप जालां. तो इतलो विद्रूप जालो की ताका मनशाचें रूप नासलें म्हणून 700 वर्सां आदीं इजाया प्रवाद्यान सरेस्प्रच्या सेवका विशीं केल्लो प्रवाद पूर्ण जाल्लो. ताचे शिकोवण आयकूंक ताचे तान गूण जावं लोक हरिहरीन येतालो. आजय पास्क फेस्ताक म्हूण जेरुसलेमाक जायतो लोक आयला. घडोवनासच्या संगतीचो वेग आटापोवंक सकनासतना मती गडगडो मारलेल्या बरे सगळेच ओगेस रावल्यात. घटमूट आनी धैर्यादीक दादले सयत कांयच करूंक सकनासता आसात. शीस पयलेंच धांवल्यात. पूण सुरवेर तावनच आबल म्हणून केंडलेली स्त्री त्या शिपायाच्या मोदें कित्याचेंच गण्य करिनासता रिगता.
जेजूक पियेवंक उदक दिता आनी ताचे विद्रूप जाल्ले मुखामळ मोगान पुसता. सडता हो मनीस स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड. सुर्या भोंवती ग्रह घुंवल्ल्या बरी आपणा भोंवती हेरांनी घुंवचे म्हणल्यार तत्वाचे. आपण सगळ्याचो केंद्र म्हण तो चिंता मात्र न्हय, जायते पोटी तशेंच करता. आपणाच्या फायद्या खातीर, आपणाच्या संतोशा खातीर पेल्याक वापरता. पेल्याक की तसोच म्हणलो संवसार आसा, ताचेच म्हणल्यो गरजो आसात म्हणले सत विसरता. ह्या वरवीं पेल्याक आपणाची गरज तामोवची एक वस्त कशें लेखता. हाचो परिणाम कितें म्हणल्यार बरी, पेल्याच्या स्वार्थाक आनी कामुकीपणाक लागून कितलेशे भुरगीं चलयो लैंगीक दबावाक वळख जाल्यान. हर एका दिसा म्हणल्यार बरी हजारांनी भुरगीं, चलयो आनी स्त्रियो अत्याचाराक बली जातात. निमाणें तुजें नेसान नडतें इत्यादी सारकें नातलें, तूं तें कित्याक गेलें असली अर्थ नातली उतरां उलयतात. पूण सतगितेंगे म्हळ्यार कोणूच अत्याचाराक वळख जाय म्हूण आशें ना. असल्या कारणाक लागून आज जायतीं जिवी आसोनी मेल्ल्या बरी जाल्यान. हांचे बसत आमी मागया. वेरोनिकान दाखयल्ले ते धैर्य आनी हुस्को कोश्टोनासच्या क्रिस्ताचे ह्या भाव भयणी थंय आमी दाखोवंक आनी ताचें मुखामळ पुसून परत जिविताचो शेवट सोडूंक कुमोग करया. मागया. मोगळा जिसू पेल्याचे सुकी वरवीं आपणाचे नेमतेपण होगडावन निराशेच्या काळोखांताच्या सोमेस्तांक तुका भेटयता. तांकां समजून तुजी बुजोवन दिवंक आमकां शिकय. वेरोनिकान तुजें मुखामळ पुसले बरे तांचें मुखामळ पुसचें धैर्य आनी उदार मन आमकां लाभय म्हूण मागता. सोमिया काकुळतामची कर. सोमिया काकुळतामची कर. सत्वें स्टेसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. वाटेर गुड घालता घे म्हूण आका कितेंय पुणी कर गाठे माझे आगोरीचे आका कुर्साय ना जाल्यार आमकां मर्याद ना. कितें पळयतात मुखार ताका. जुवांवची सुवार्ता ते थंय रावून सावलां घालीत आसले देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पत्ताक नातलोलो तिका पयलें फातर मारूं. उपरांत तो परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक लागलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मालगड्यातावन निमाणो पर्यान तांचे निकाळले. सांब पावलो
एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण तुमी जाणा जायजय. जेजू देवाच्या मोगाची रुंदाय, लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय मनशाक कळोवंक म्हूण आयिल्लो. हें कळोवंक विविध रितींनी ताणें प्रयत्न केल्ले, पूण मनीस आपल्या अशीर चिंतपाक लागून देवाचें हें व्हडपण अर्थ करून घेवंक शकलो ना. मनशाचें हें अशीरपण समजोवंक इन्कार करचो मनोभाव पळोवन ताका कुर्साची जडाय आनीकी जड जाल्ले बरी करता, आबाल करता, धरणीक शेवटिता. मनशाचें हें सैम पळोवन जेजून सांगिल्लें, ह्या काळाच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? कोणा सारकें तें म्हणयेत? पेटेन बसोन एकामेका उलोकन हे परी सांगतल्या भुरग्या परी ते म्हणयेत, आमी तुमकां पिरलूक वाजयली तरी तुमी नाचली नात, आमी तुमकां दुखाचीं गितां गायलीं तरी तुमी रडली नात. आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आमी सवये प्रमाणे हेरां करतात म्हणल्या खातीर निजकारान समजोंक वचनासतना करता. ह्या वरवीं जिविताचो शेवटूच होगडायता. आमी इस्कॉलां शिकच्यो आनी शिकोवच्यो जायत्यो संगती नीज जावन गरजेच्यो न्हय. जायते फावटी इस्कॉलां शिकल्या 100 संगती पैकी एक संगती मुखल्या जिवनाक गरज पडना. बेश्टेंच तोंड पाडकन परिक्षेन तेंच वांकल्यार भारी खुशी आनी तशें करूंक भुरग्यान दांबून चेपून म्हणले परी शिकयता. जायते फावटी भुरगीं उपात करतात, सवालां विचारतात म्हूण 2-2.5 वर्सांचे प्रायेरच प्ले स्कुलाक धाडटा. तेदना सुरू जाल्लें पिशेपण मुखल्या 20-25 वर्सां त्या भुरग्यान वर्त्या भरवशान आनी शिस्तेन करूंक आसा. खंयचें इस्कॉल चड होमवर्क दिता म्हूण सोदून तसल्या इस्कॉलाक आपल्या भुरग्यांक दाखल करचीं वडिलांय आसात. शिक्षकांय अर्थ कितें म्हूण समजनासतना भुरग्यांच्या मतीन दाडावन पिकोवन म्हणले परी चेपतात. कोणूच भुरगें आनी एका भुरग्याची झेरॉक्स प्रती न्हय. सर्वांक एक रेतीची देणी नात. खाली तोंड पाडकन परिक्षेंत वंगचें देणें मात श्रेश्ठ म्हूण चिंतून हें देणें नातल्यांक केणचें आनी तूं खासाक प्रेजन नातलो नातल्लें म्हूण वलावचें कितलें सारकें. शिकाप म्हूण भुरग्यांक तांचें भुरगेपण बगून सोडिनासता कोणेंगी एक शिकपा नियम केला म्हूण तें भुरग्यांचेर थापचें कितलें सारकें. आज कितलींशीं भुरगीं शिकाप आनी परिक्षा म्हणल्यार व्हड जैत कुर्सा पंदा पडोवन कश्टन आसात, वळवळोन आसात. भोवशा आमची वडिलांची दारुणाय आनी पिशेपण पळोवन जेजू शेरमेला आसतलो. आमी शिकोवचें लिसांव भुरग्यांक कितलें फायद्याचें आनी प्रॅक्टिकल म्हणून सर शिक्षकांनी तशें लिसांव मांडून हाडटल्यांनी सवाल घालिजे आनी हे दिशेन वावर करिजे. मागया मोगळा जेजू, आमचे काळजाचे दारुणाये खातीर आमी बोगसाणें मागता. भुरग्यांची गरज समजनासतना आमचो संवसार, आमची चिंतपा आनी योजना तांचेर दंपुल्ल्याक पश्चाताप पावता. जे कितें आमी करता ते अरियेक संगत तांच्या बऱ्या करूंक आमकां जाणवाय दी. शिकप आनी परिक्षा म्हणल्यार कुर्सा पांदा पडोवन कश्टोवच्या भुरग्यांक अल्क करिनासतना तांकां कुमोग करूंक आमकां प्रेरीत कर. सोम्या काकूत आमची कर.
तुझ्या सौम्या या शिपायांनी तुका कितें करून घाला. तुझी ही स्थिती पळोवन आमची काळजां रडता सौम्या, आमची काळजां रडता. जेरुसलेमाच्या धुवानो रडा नाकात म्हज्या पासून. बघा रडा तुमच्या पासून आणि तुमच्या भुरग्या बाळा पासून. जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. व्हड एक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विळाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवोन तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या धुवानो म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडा. जुदेवांच्या समाजान न्हय मात्र स्त्रियांचे साक्षीक मोल नातलें. जायते फावटी तांच्या जिविताकच मोल नातलें. मागण्याक सयत देवाळांतल्या प्रधान जाग्याक तांकां प्रवेश नातलो. प्रधान जाग्या भायल्या जाग्या म्हणसर मात्र तांणी वशियेतें. पवित्र पुस्तक वाचूंक तांकां आडवारिल्लें. तरी तीं कालवार दोंगरा कशी कुरीस घेवन सोमकोच्या जेजूक आपलो सांगात दितात. निसायकपणी रडतात. जेजूच्या ह्या कश्टाचो नीज अर्थ कोणाकच कळीत नातलो. रुदान करतात तीं कितली बागी. देव तांकां बुजयतलो म्हूण शिकयल्लो जेजूस तांकां बुजयता आनी म्हणटा, जेरुसलेमाच्या धुवानो म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा बसत रडा. मनीस जायत्या कारणाक लागून रडता. रडूनच आवयच्या गर्भांत तावन ह्या संवसारी येवचो मनीस आपणाक दुखलेल्या वेळार, आपणाच्या मोगाच्यांक दुखुल्ल्या वेळार, मुकलें चिंतून बेन दिसिल्ल्या वेळार, पाटलें चिंतून सुरसुरे ह्या निराशा भोगलेल्या वेळार, हेरांनी घात केल्ल्या वेळार, मोलादीक वस्त भायर पडलेल्या वेळार, वेगळासार, पिडा, अवघडां, अनवरां घडलेल्या वेळार समजूंक जाय नासतना अशें जायते फावटी जायत्या कारणाक लागून रडता. कोटीजींनी जियेतली स्त्री सिमांवच्या घरा जेजूच्या पांयां पडोवन आपल्या दुखांनी जेजूचे पांय भिजोवन रडली. आपलो पूत अंतरलेल्या वेळार नायम गांवची विधव स्त्री रडली. लाजराच्या फोंडार जेजूस रडलो. जेरुसलेमाच्या शहराचेर आपली दिश्ट घालून जेजू रडलो. पेद्रू गळगळ्यां रडलो. मगदलेची मोरये फोंडा लागीं रावून रडताली. रडणें वायट न्हय, पूण रडण्याक अर्थ आसाचे. जायते फावटी रडजे आशिल्ल्या संगतेक आमी रडना. रडोंक नजो आशिल्ल्या संगतेक आमी रडता. सांत जाकोब आपल्या पत्रांत सांगता, तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरा खातीर तुमी रडा जाय आनी विळाप करी जाय. जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक मात्र न्हय, आमकांय जेजू येन्स सांगूंक आश येता. आज जायतीं आवय बापय एकसुरी जावन घरा ह्या आश्रयांत आसात आनी दुखां गळयतात. आज तीं आपणाची स्थिती पळोवन रडतात जावंक पुरो, पूण जेजू म्हणटा, अर्थ नासतना क्षुल्लक कारणाक लागून तुमी तुमच्या कुटुंबांतून वेगळीं जाल्यात म्हणल्या कारणा खातीर रडा नाकात. बगार रडा तुमचे आनी तुमच्या भुरग्यांचे दोळे उक्ते जावचे पासत. देवान तुमचो इतलो मोग केल्यार ते मोतीक वरी नासतना संवसाराचो पाटलाव केल्लो आनी जिवितांत देवाक फावो तें स्थान दिनातल्या खातीर रडा. काळोखाच्या, सैतानाच्या आनी संवसाराच्या पासान तुमी आनीकी दणटून पडटात पळय, त्या पासत रडा.
मागया मोगाळा जेजू मागताव आमी प्रायस्ताच्या आसऱ्यान निराशेन आपले दिसरच्या सर वडिलां पासत मारता मारता तूं बेश्टेच कंत करताय मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो कान व्हरचे नात म्हूण मारताक तुवें तिडविले मोरये भशेन बरो वांटो विंचून काडूंक आमकां जन्वाई दी सुम्या काकुळतमची कर नवे सावन जेजू तिसरे पोवटी कुर्सा पोंदा पडटा काय करता तुम्ही ताका विकी उकोला वेळ विपाडी नाका आमकां आणखी गोलगोता पोवाचे उकोला देवाची सुवार्ता येया मुजे सरशी सोमेस तुम्ही कश्टांतल्यानो आनी वाजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मुजे जू तुमच्या कंदार घेया आनी मुजे लगचे शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुझे जू वावोंक सुलभ मुझे वोजे हळू आपल्या एका उतरान दर्याक थंड केल्लो खाना शेरांत उदक आशिल्लें वायन केल्लो कोडकारांक नितळ केल्लो सर रितीच्या पिडेस्तांक गूण केल्लो मेल्ल्यांक उठयल्लो 5 उंड्यांनी 5,000 लोकांक वाडयल्लो एकाच उतरान हो संवसार रचुल्लो देव खाली एक कुरीस वोवंक सकना तुजी तलवार पोत्यान घाल म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजीं प्रास सर देवदूत म्हजे कुमकेक आतां सुद्दां धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय म्हणल्यार जेजूक कुरीस कांय पर्व नासतना वरयेतो पूण मनशा कुळाचें सेल्वसांव संपूर्ण आबालपणी करचें म्हणल्यार देवाच्या येवजण काल जेजू संपूर्ण नित्रान पोन बगता परत्यान भरादीक कुर्सा पोंदा पडटा हांगा ताचो उद्देश आपणाचो प्रताप आनी सकत दाखोवची न्हय बगार संपूर्ण अस्कतकाय आपणावन सैतानाक पाडाव करचो सेडावत एका वस्तूची उपयोगिता ताका तयार केल्ल्या उद्देशाचेर होदवून आसता ह्या खातीर फॅशनाक म्हूण शिवल्लें वस्तूर मनसुगी दांपूंक उपकारना सोबायेक म्हूण आसचें पेन्न बरोवंक उपकारना परिक्षेक म्हूण शिकल्लें लिसांव जिविताक उपकारना हेरांचे प्रशंसेक म्हूण दिल्ले सेरमांव जिनी बदलापाक व्हरून पावयनात
आज विविध कारणांक लागून मनीस काजार जाता. घरा कामाक कोणी ना, उतर प्रायरासच्या आवय बापायची सेवा करूंक, लैंगीक कुशलाय बगूंक, आर्थीक भद्रतेक म्हूण काजार जातात. पूण निसंगतपणाची जिवीत जियोन एकामेकाचो संपूर्ण मोग करून एकामेकाच्या जिवितांत क्रिस्ताक पळोवन सल्वासांव जोडचो आनी एकामेकाच्या सल्वासावाक आदार जावचो आनी ह्या मोगाचो प्रतिफळ जावन भुरग्यांचें देणें स्विकार करचो. नीज क्रिस्ती काजाराचो उद्देश जायत्यांक कळीत ना. हो उद्देश सारको समजनातिल्ले वरवीं पयशेच शेवट म्हूण चिंतून संगताक करसिल्ल्याच्या की 4 वंटे वेळ एकामेकांतोन पयस करसून एका ल्हान उतरा की डायवोर्स म्हणली बेश्टावणी घालून जियेतात. ती दोगांनय बगार एक जावन आसात. म्हणली उतरां मतीन आनी आत्म्यान एक जावचे विशयी ती लागू जावचे तसली म्हूण चिंतिनासतना खाली लैंगीक रितीन मात्र म्हूण चिंतचें कितलें सारकें. काजाराचो शेवट सारको समजनासतना आपले मात्र न्हय आपल्या सांगात्याचें आनी आपल्या भुरग्याचें जिवीत एमकोंडांत लोटून निराशी जाल्ली आमचे मोदेनांत. आज आमी प्रत्येक जावन तांचे पासत मागोवंक फावो. मागया मोगळा जेजू विविध कारणांक लागून काजारी जिवीताचो उद्देश नेनासून मोदा पर्यंत विश्वासी रावतलो म्हूण भास दिवन आज ती भास मोड न्हू आपले तशेंच आपल्या जिणे संगताचें जिवीत काळोखान लुटल्ल्या सर काजारी जोड्यांक तुका समर्पीत हांव. तांची मोग उजवाडाय. जशें तूं पवित्र सभेचो मोग करताय तशें घोवा बायले मदें मोग आसा जें म्हूण तूं आशेताय. तुवें केल्ल्या बरी आपल्या जिणे संगत्या खातीर आपणाक संपूर्ण तरान खाली कसो तसलो मोग करूंक तांकां शिकय. ह्या वरवीं क्रिस्ती काजार एक साक्रामेंत म्हणलें सारकें समजून आदर्श लग्ना जिवीत आनी कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक करपारी. तशेंच आपल्या जिणे संगातीनीक घात करच्या तशेंच विच्छेदनाक मेळ काडिल्ल्या सर्वांक तूं आपड. तांची चूक वळखून नव्यान तांचें जिवीत बांदून हाडूंक तांकां आदार दी. सोम्या काकूट आमची कर. सोम्या काकूट आमची कर. दावेंच ते साव जेजूची आंग वस्त्रां वोण काडटात
आनी ताका विणगो करतात. ओ दोगलो पिंसो नाका हाची आमी सोडती घालया. देवाची सुवार्ता. अशें गोलगत्ता म्हणले कडेन ते येवन पावले. थंय रक्ता बळबशिल्लो वायन ताका तांणी पिवंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताची आंग वस्तुरा तांणी सोडती घाल वांटून घेतली आनी लागसर बसून ताका ते पारोत करूंक लागले. मनशा जिविताक नीज मर्याद आनी गौरव परत जोडून दिवंक आनी पातका वरवीं उगडापे जाल्ले विणगेपण दांपूंक म्हूण आयिल्ल्या देवाच्या पुताकच मनीस विणगो करता. गायांनी रिगिल्ले वस्तूर निश्ठुरायेन ओडून काडटना वस्तुरा संगी जिजूच्या आंगाची काती वेता. कुडीच्या दुखीच्या किसड मनशाचें क्रूरपण आनी दारुणाई पळोवन जेजू कळवळटा. बोळ आशिल्ल्याचें बोळकें उदक आशिल्ल्याचें कळकें म्हणल्या समाजांत आमी जियेतांव. आपणाक त्राण आसा आपणाक तांगता देखून हेरांक प्रत्येक जावन अस्कत्यांक दुर्बळ्यांक भुरग्यांक आनी स्त्रियांक आज कितलेशे जण वापर नासात. तांकांय तांचेच म्हणलें जिवीत आसा आशा आसा म्हणलें गण्य करिनासतना आपणाक पदवी आसा त्राण आसा शाती आसा म्हणल्या हांकारान हें करतात. जो कोण अशें करनासा तो दर्याचें उदक पियेवन आसा. तान भागोवंक बिलकुल शक्य ना तसलें उदक पियेवन आसा म्हूण विसरतात. तान भागोवच्या बदलाक तान आनीकी सडयता म्हणलें ते नेणांत. कित्याक हें सर्व सैतानाच्या प्रेरणाखाल जाता. आबेलाचो जीव काडिल्लो कायन पिसो जावन गांव भोंवलो. सर्व रितींच्या आन्नडपणान जियेल्लो लोक बुर्तुगोलांत आखेर जालो. नाबोताक लागाड काण तासो दाकामळो भितर घाल्ल्या राय अहाबाचें रगत सुण्यांनी लेवलें तर राणी जेजेबलाक सुण्यांनी ग्रासिलें. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची दणसल्यांची पाट घेता. कोणूच आपलेच तकी वायट करिना. मनशान वायट सक्तेच्या सैतानाच्या प्रेरणाक लागून वायट करचें जावन आसा. कितलें चड एकलो वायट करता तितलें चड ताचे सारकें वायट सक्तेक सैतानाक ताळ पडटा. सैतान संतोशान आसूंक सकाना मात्र न्ही तो
हेरांकी संतोष दिवंक सकना. ह्या वरवीं आमी समजय हेरांचेर जुलूम चलोवचे निजायकी वायट सक्तीच्या हाताखाल गुलाम जाल्यांत आनी नीज संतोशाक तांणी पाट केल्या. हांकांय ह्या पातकाच्या कोंडांतले जेजू सुटका दिवन नवें जिवीत दिवं म्हूण मागया. मागया. जेजू मोसरे सैतानान पयिल्ल्या दादल्याक आनी स्त्रियेक फटयलें. आडवारलेलें फळ पळोवंक सोबीत, खावंक रुचीक आनी जणवाय दिवंक योग्य जाल्लें तसलें म्हूण पुसलयलें आनी तें केल्ले वरवीं तांचे दोळे उक्ते जातले आनी देवा बरी जातली म्हूण पुसलयलें. देवा बरी जावंक ना तरी तांचे दोळे उक्ते जाले, पूण तांचे विणगेपण पळोवंक मात्र ते उपकारले. सैतानाच्या असल्यास पुसलवण्यांक कान दिवन आडवारलेले म्हणजे न्यायनिती विरोध हेरांचेर विविध रितीन जुलूम चलोवच्या सर व्यक्तींक तुजे समोर हाडटा. तांची सूख वळखून कालत्या काळजान बोक्साने मागून नवें जिवीत जियोवंक तांकां फावो कर. तशेंच तांचे तावन शोशणाक वळख जाल्ली, जिवितांत बरवसो होगडाय नासतना, फारीकपणाक आशे नासतना, ह्या हेरांतय ते मुखारसून वरी नासतना नवें जिवीत जियोवचें भाग फावो कर म्हूण मागता. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. Bogo Sonia Patkamoji Bogo Bogo Sonia Patkamoji Bogo Bhagyo Kaiman Manatuka Tusmi स्वीकार कराय तुके स्मरण बलिदान मुझे इनकार करी सोनाय भोगो सोम्या पातका मुझे भोगो भोगो सोम्या पातका मुझे इकरावें तेसांव जेजूक कुर्साक किळयतात.
Ni tuka नमन करता प्रणिपात करता येसुम्या जेजू ख्रिस्ता कित्याक तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मार्काची सुवार्ता उपरांत गोलगोत नांवाच्या सुवातेर ते ताका आडनायले. गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्यांची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्तांबोळ भरसिल्लो वायन तांणी ताका पियोंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंगवस्त्रां कोणाक कितें मेळटा म्हणून सोडती घालन तांणी वांटून घेतलीं. मोन्याचे कान, बेऱ्यांचे जीब आपडले हात ते, पतक्या बोक्षिल्ले कोडकारांक आपडले हात ते, भुरग्यांक पोटलून धरले पतक्या सांगता जेवल्ले हात ते. आदल्या दिसा शिसांचे पांय धुवन मोगासो मंदेमेंत घडले हात ते. देवाचो मोग परगट करीत हळ्ळे गळल्यांनी जुदेव जेंतिलांच्या घरा सोदून गेल्ले पांय ते. देवाची खरी वळख दीत पातकी बहिष्कृत आनी निराशेल्ल्या लोकां संगी चलिल्ले पांय ते. पुरो जेजू, म्हज्या काळोखाच्या राजाक तुवें केल्ल्यो दोशी पुरो. आतां थंड राव म्हणून सैतान सांगताशें दिसता. जेजूचें आंग उस्तर व्होवन काडन विणगो केल्लो सू कुर्साचेर ताका उडयलो. ताचे हात आनी पांय क्रूर किळ्यांनी किळयले. जीव सू व्होवन काडचे तितले कठीण दूख ताणें भोगली जायजय. आमच्या आवय बापायच्या कालातीचेर होंदोवन जिविताचे पयले घडये आवयच्या गर्भांत आमी ही कूड घेवची तरी देवाचो आत्मो वावोवचें एक वर्तें वाहन. बरी भलायकी बरयत आकर्शीत कूड मनशाक जायते बरे अनुभव आनी संतोशाच्यो घडयो दिता. पूण दुखेस्त आनी पिडेस्त आसली ही कूड जायते फावटी बेजाऱ्याच्यो आनी निराशेच्यो घडयो दिता. अशें ह्या संवसारांत हांव सर्गाक वेच्या आत्म्याच्या पैनांत कुडीक एक म्हत्वाचें स्थान आसा. पूण जायते फावटी हांव म्हळ्यार कूड आनी कूड म्हळ्यार हांव म्हणलें सूख समजून चलता. परिणाम मनीस ह्या कुडीक कितेंय ऊण येताना ह्या थोडे विश्वे सारके नातल्या तेन्ना मरण मागता ह्या जीवघात करूंक सोदता. आयल्या वार आमच्याच गांवांत अवघडा निमती पाटीच्या खण्याक मार जावन एका वर्सांत हांव मंद्रेक शेवटेल्या तरणाट्यान आपल्याच पोटाक सुरी घालून जीवघात केल्लें घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. कुडीचे विश्वे सारके नातली. ह्या विश्वेस नातल्याचे कश्ट आमकां सारके समजनात तरी तांच्या जिविताकी एक अर्थ आसा, उद्देश आसा. देवाक कांय सारकें रोसूंक जायना म्हणले खातीर अशें घडता खंडीत न्हय. मेस्त्री हो कुर्डो जावन जल्मूंक कोणाचे पाताक कारण? ताचेंगी या ताच्या आवय बापायचें? म्हणल्या शिसांच्या सवालाक जेजून सांगलें, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाता केल्लें म्हूण न्हय, पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवच्याक आसत तो असो जल्मालो. कूड सारकी आसूं, सोबीत आसूं, आकर्शीत आसूं या ना आसूं, हर एक व्यक्ती देवाचें रचन म्हणलें सत आमी केदींच विसरनाये. माग्यांक जेजू आमकां ही सोबीत भलायके बरीत आनी परिपूर्ण कूड दिल्ल्याक
आमी तुका हर्गां दिता जायते फावटी हे कुडीन तूं जी येताय म्हणलें सत विसराल्या हांव आनी तुका फावो तो मान आमी दिवंक ना तशेंच हे कुडीन कितेंय ऊन आयिल्ल्या वेळार या प्राय जाल्ल्या वेळार निराशी जाता हांव येसुकीत हांव आमकां निवार सोम्या कुडीची भलायकी आनी विश्वे सारके नातिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे हाती समर्पिता हांव तांचे थंय तूं बिडार करताय आनी देवाची पदवी तांचे थंय कार्यान दिसून येजय म्हूण तूं आशेताय म्हणलें सत तूं तांकां कळय आनी निरासपणांतल्यान भायर काड सर्वांक उर्बेन आनी स्पिरितान बर म्हूण मागता हांव सोम्या काकूळ तामची कर सोम्या काकूळ तामची कर बारावें स्तसांव जेजू कुर्सार प्राण करता आमी तुका नमन करता प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार माते वसोवांजेल अध्याय 7 वाक्य 1 तावन मुखार हेरांची जडती करूंक वचनाकात त्या दाळा तुमची जडती जावची ना कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो देखून बसया तुज्या पेल्याक कुर्साय नाका आनी तुका कुर्सायिल्ल्याक बक्षी नासतना राव नाका तुज्या पेल्याक कुर्साय नाका आनी तुका कुर्सायिल्ल्याक बक्षी नासतना राव नाका मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी सुमार 2 घंटे जेजूच्या पाशां वाचून नियाळ करून ही कुर्साची वाट आमी केली आनी आतां 12व्या स्तसावा वेळा जेजूक कुर्सार खिळायिल्लें घडीत आमी नियाळ्ळें आनी नियाळून आसा हांव एक सवाल आमचे मुखार सक्टांक उदेंक जाय मोगाचो न्हू जेजूक कित्याक कुर्सायलो कित्याक आपूण बरो आनी एकलो खोटो म्हूण चिंच्या मनशांनी जेजूक कुर्सायलो आपूण भागेवंत आनी एकलो पातकी म्हणून चिंच्या लोकांनी जेजूक कुर्सायलो आपणाची जिणी सारकी आसा आनी एकल्याची जिणी सारकी ना म्हूण चिंच्या फारिजेवांनी शास्त्र्यांनी मालगाड्यांनी जेजूक कुर्सायलो आपूण सगळे सारके आसा म्हणून चिंच्या मनशा कुळान जेजू कुर्सायलो आनी आपण भागेवन म्हूण चिंच्या आपणाक जिणी बदलावपाची गरज ना म्हूण चिंच्या तुमी आनी हांवें मोगाच्यान जेजू कुर्सायलो आमी पाटी पळोवंक गेल्यार जेजूक कुर्सांवची मांडावळ न्हय जाल्ली 2000 वर्सां आदीं बघा हजारांच्या हजार वर्सां आदीं उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें तर आमकां स्पश्ट रितीन दिसून येता पेल्याची जडती करूंक आनी एकल्याक बोट दाखोवंक म्हजी सूख न्हय ताची सूख म्हणून मनशा कुळान आदावन तावनूच एवे तावनूच शिकल्लें आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 आमी उस्तिलो तर आमी पळयलो तर वाचलो तर देव आदाव कडेन सारता आदाव तूं खंय आसाय कितें हांवें आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ मनी केलें कितें कितें आदाव जाप दिता आमकां सक्रांक कळीत आसा आदावन कितें जाप दिवची आसली वय वा न्हय एका LKGच्या किंडर गार्टनाच्या भुरग्या समेत तुवें साखर केली या चॉकलेट केलें या कितेंय केलें म्हण सांगल्यार वय या न्हय म्हणून सांगचें तितली बुदवण खंय आसा पूण आदाव पळया मोगाचो न्हू कसली जाप दिता देवान ताका विचारलें आदाव
तुवें आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ मनी केलेंगी. आतां हांव कितें म्हणलो, वय वा न्हय म्हणच्या बदलाक तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन म्हाका तें दिलें आनी हांवें तें केलें. सवाल एक, जाप आनी एकच. आतां हांव शीद जाप दिवेत आसलें, वय सोम्या वय देवा हांवें तें फळ केलें तें सांगच्या बदलाक आतां हांव कितें म्हणलो, एडम सेड मॅडम डीड. आतां हांव म्हणलो हांवें केल्लें न्ही देवा, तुवें म्हजे जिणी सांगातीन जावन दिल्ल्या स्त्रियेन तें म्हाका दिलें. देवा करगा आतां हांव म्हणना देवा हांव फळ खातां गी, म्हाका फ्रुट्स म्हळ्यार लायक ना, म्हाका डायबिटीस आसा, शुगर आसा, हांव खायन गी, तुवें म्हाका तें एक सवाल विचारचें गी, तुवें फळ केलें गी म्हणून. नंतर अशेंय म्हणून आतां हांव जांबाया काडूंक तोंड उक्तें करनासुल्लो, त्या स्त्रियेन म्हज्या तोंडान घालें, हांवें तोंड दंपना गिळून सोडलें. आतां हांव म्हणलो तुवें म्हजी सांगातीन जावल्या स्त्रियेन म्हाका तें फळ दिलें. सोमा पळोवंक गेल्यार रिडींग इन बिटवीन द लायन्स आमी इंग्लिशान सांगता हांव केलें तर, देवा म्हजी सूख न्हय तुजी सूख, कित्याक तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्या स्त्रियेन म्हाका तें फळ दिलें आनी हांवें तें केलें. म्हणजे म्हजी सूख ना. देवा तुवें गे म्हाका सवाल विचारचें, हे सवाल गी तुवें विचारचें, कित्याक तुजी सूख आनी तुवें केल्ल्या सुखीक तूं म्हाका सवाल विचारताय. मगाचो न्हू ही आनी एकल्याक बोट दाखोवची शिंकळ, ही पिडा आदावन तावन सुरू जाली. हांव बरो, हांव भाग्यवंत, म्हजें थंय पाताक ना, म्हजें थंय सूख ना, म्हजें सगळें बरें आसा, खंय वायट आसा तर थंय. आनी देव येवे लागीं सारता, तुवें कितें केलें? आनी येव हें ब्रॅकेटीन घाला, आमचो काले म्हणालो तुवें दिल्लें म्हणालो, हांवें दिल्लो म्हणालो गी. हांवें कांय म्हज्या कुशेन केल्लें न्ही, म्हाकाय त्या सोरपान नाडलें. म्हणजे देवा तुवें रसलेल्या त्या रसनान म्हाका दिलें आनी देखून म्हजो घोव आद हांव म्हणटा ताची सूख ना, म्हजी सूख ना. आनी अशें मोगाचें न्हू आदां आनी येवेत हांव बोट दाखोवंक सुरू जाली, सांकळ वाडली 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 आनी वाडोवन आमी पळयता जेजूक समेत लोकांनी म्हळें तुजी सूख, तुवें वायट केलाय, तुवें नियमा मोडलाय, तुवें खोटेपण आदारलाय, तुवें लोकां साळवयलाय, तुवें नाका जाल्लें केलाय, तुवें नजो जाल्लें आडवरलें केलाय. अशें म्हणून लोकांनी दाखयल्ली ती बोट आज जेजूक फावो जालें आनी देखून जेजूक खुर्साचें मरण मेळ्ळें. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजू आज खुर्सार तावन म्हणटा, वय येदोळ तुमी एकामेका बोट दाखयलें, पूण हांव तुमी एकामेका बोट दाखोवचें रावयता. ही सांकळ, हे वायरस, ही चेन हांव मोडटा. तुमी कितें सांगल्यार हांव आनी एकल्याक बोट दाखोवंक सोना. तुमचें वायट, तुमचें पातक, तुमचें खोटेपण, तुमची निंदा, तुमची टिका, तुमचें पातक, तुमचें खोटेपण सगळें हांव घेतां आनी ही सांकळ हांव मोडटां म्हणलो. आनी सगळ्या खुर्साच्या वाटेर ताणें आनी एकल्याक बदलाम घालोना, आनी एकल्या बोट दाखयलें ना. आनी तो म्हणटा, तुमी म्हजे बरी तुमच्या पेल्याक कुर्साय नाकात आनी एकल्या बोट दाखय नाकात. तो म्हणटा, तुमच्या जिणयेंत कितें जाता पळय आनी एकल्याच्या जिणी वस्तू वचनाकात. मोगाच्या आयच्या वांजेलांत आतां आमी आयकलां म्हळें जेजून झटती करी नाकात आनी एका रितीन म्हणचें तर कुर्साय नाकात. पूण आमी कितलींशीं जाणां आजून विशेश करून आधुनीक काळार, ह्या काळार आनी एकल्या कुर्सांवच्या कामांत मग्न जाले हांव. आनी एकल्या जिणयेंतलें वस्तीत हांव, ताच्या जिणयेंत कितें वायट आसा, खोटेपण आसा, हें सच्चें काम करता हांव. आमचे दीस, आमचें मन, आमचें गुमान भायर आसा, कोण कितें करता, कोणाच्या जिणयेंत कितलें आसा. आमकां सगळ्यांक हातून विशेश आसक्त. थोड्यांनी हेरांची जिणी वस्तूंच्यान, हेरांचे कोडयो काडच्यान, कुलपां काडच्यान, हेरांच्या पातक वस्तूंच्यान डिप्लोमा केल्या. थोड्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां, थोड्यांनी PhD केल्या. आमी घरा वचून आमचे सर्टिफिकेट पळोवया. पूण आपणा विशांतच चिंचांत, म्हज्या जिणयेंत कितें वायट आसा, म्हज्या जिणयेंत कितें उणेपण आसा चिंच्या विशांत आमी सक्कड फेल जाल्या. जेजूक कित्याक कुरीस मेळ्ळो? आपणा विशांत चिंतूंक चुकोवन पडलेल्या त्या लोकान देवाक जेजूक सोडवून दाराक बोट दाखोवन ताका वयर उबारलो.
भावानो आनी भयणीनो, आमी करीचे जाल्ले एक आसा. म्हज्या जिणेंतले वायट हांवें पळोवंक जाय. एका घरा चोरी जाली खंय. चोरी जाल्ले तक्षण पोलीस कितें करतात, CCTV फुटेजीस हाडटात. हांच्या घरा सा भायर कॅमेरा आशिल्ले, पूण खंयच्या कॅमेरान पळयल्यार हांच्या घरा चोर आयिल्लो आनी भायर गेल्लो दिसना. कितें गजाल पळयत आसतना ह्या घरच्यांक शेजारा एकल्याय कडेन सोमानातले. हांचे पुरा कॅमेरा तांच्या दुसऱ्यांच्या कंपाउंडाक आनी गेल्ले. आनी देखून तांच्या कंपाउंडान कितें जाता म्हण सारकें समजलें पुलिसांक, पूण हांच्या घरा चोरी जाल्ली कळोवंक ना. देखून मोगाचो न्हू, कोण आनी एकल्या बोट दाखयता आनी एकल्याची जिणी सारकी ना म्हणटा. ताणें अशें केलां, तिणें अशें केलां, तशें केलां म्हण सांगता. ताच्या जिणयेंत ती अशेंच घडटा. ताचें जिवीत नाश जालें तरी ताका कळना. आनी एकलो कोंकली काडटा म्हणटा, पूण हाका TB जाल्ली हाका खबर ना. आनी एकल्याक एलर्जी जाल्या, स्कीन एलर्जी, पूण हाका कॅन्सर जाल्लें खबर ना. आनी एकल्याच्या कंपाउंडान घंटा म्हणटा तो, पूण हाचें घरच घंटा म्हण ताका खबर ना. आनी एकल्याचें वस्तूर मेळ्ळें जालां म्हणटा, पूण हाचें आंगच घंटा म्हण ताका कळीत ना. देखून भावानो आनी भयणीनो, कुर्सा रूम कळसो जेजू पयलें म्हणटा, भावा भयणी पुता धुवे, तुजें जिवीत पळय, लूक एट युअर सेल्फ. तुज्या जिणेंत कितें उणें आसा पळय, बोट दाखोवचें रावय. आदावन आनी येवेन केल्लें हांव मोडूंक आयलां, प्लीज तुजी जिणी पळय. आनी देखून मोगाचो न्हू, कोणीय जर म्हज्या जिणेंतलें वायट म्हाका दाखयल्लें, हांवें रागार जावची गरज ना, हांवें दूख पावची गरज ना. आमी म्हणूंक जाय सॉरी. जर आज हांव न्हू देवान विचारल्या सवालाक जाप दिल्ली, तुवें आड व्हरलेलें फळ केलें गी, ताणें वय धन्या वय देवा हांवें केलें म्हणलें तर आमचो बायबल खाली नोवेनाच्या बुकांतलो दाट आसतो आलो. पूण आज हांव न्हू हांवें न्हय येवेन म्हळें, आनी येवेन कितें म्हळें, हांवें न्हय सोरपान म्हळें. आनी ही सांकळ वाडिल्ले वरवीं आज पवित्र पुस्तक इतलो दाट जाला. आनी देवाक आपल्या पुताक धाडीचें पडलें ही सांकळ मडच्या खातीर, मनशाक आपलें पाताक वळखूंक शिकोवंक. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, म्हजें पाताक म्हजें उणेंपण दाखयतलो म्हजो दुस्मान म्हूण हांवें चिंतचें न्हय. हांवें सॉरी म्हणूंक शिकूंक जाय. म्हज्या जिणयेंत हांवें पळोवंक जाय, म्हजी जिणी बदलूंक जाय. कोण एकलो म्हणलो, हांवें तरणाटपणार संवसार बदलूंक प्रयत्न केलें, पूण म्हाका कळ्ळें संवसार बदलूंक जायना. थोड्या वर्सांनी म्हजो देश बदलूंक हांवें प्रयत्न केलें, आनी कळ्ळें म्हाका म्हजो देश बदलूंक म्हाका जायना. मागीर हांवें म्हजो गांव बदलूंक प्रयत्न केलो, आनी थोड्या वर्सांनी कळ्ळें म्हज्यान म्हजो गांव बदलूंक जायना. हांवें म्हजी फिरगस समा करूंक प्रयत्न केलें, फिरगस ही बदलूंक म्हज्यान जालना. म्हजें कुटुंब समा करया म्हूण भायर सरलो, पूण कुटुंबान ती म्हजें कोणें आयकूंक ना. आतां हांव म्हातारो जाला, आतां बघता म्हाका हांवूच बदललो जाल्यार, हांवूच बदललो जाल्यार म्हजें कुटुंब बदलतें, हांव बदललो जाल्यार म्हजी फिरगस बदलची, हांव बदललो जाल्यार म्हजो गांव बदलतो, हांव बदललो जाल्यार म्हजो देश आनी म्हजो संवसार बदलतो. भावा आनी भयणी, पयलें पळय तुज्या जिणेक. कुर्सायल्लो जेजू आमकां परत आनी परत सांगता, भावा भयणी तुजें जिवीत बदली आनी एकल्या बोट दाखयनाका. म्हज्या कुर्सा पळोवन तुवें दुकां काडलीं, कांतारां म्हणलीं, सुरसुरचें पावल्या पावना. तूं म्हण तुजी जिणी तुवें बदलूंक जाय. देखून पेल्याक कुर्साय नाका. दुसरो म्हणटो, तुका कुर्सायल्ल्याक बगसूंक विसरनाका. भावनो आनी भयणीनो, जेजून कुर्सार तावन म्हणलीं सोबीत उतरां, आनी ह्या सकट सोबीत उतरांतलें एक उतर जावन आसा, बापा तांकां तूं बक्षी. तीं कितें करतात म्हणून तेंच नेनात. बापा तांकां तूं बक्षी. कित्याक आनी स्पश्ट रितीन सोम्यान ही उतरां सांगलीं. आनी एकल्याक बोट दाखोवचें, दुरसोवचें, तांणी सूख केली, ताणें म्हाका कुर्सार मारलें, ताणें म्हजीं केळकुलां केलीं, ताणें म्हाका अपमान केलो म्हणली ही उतरां सगळ्या सोडवणेच्या चरित्रांतलीं जेजून मोडलीं. आनी म्हळें हांव ह्या उतरांक ब्रेक घालता आनी म्हणटा, बापा तांकां तूं बक्षी. भावा आनी भयणी, तुमकां कुर्सायला, म्हाका कुर्सायल्ल्या मनशांक आज आमचो सोमी बगसूंक उलो दिता. आमी हर एकल्यान आमकां कुर्सायल्याक, अपमान केल्ल्याक, निंदा केल्ल्याक, आमचें नांव पाड केल्ल्यांक, आमच्या विशयान खबरो केल्ल्यांक, आमकां वायट केल्ल्यांक, कोणा खातीर आमची जिणी सारली, तसल्यांनी आमकां जर अपमान केला, फाटल्यान सुरी गेल्या, आनी तसल्यांक बगसूंक सोमी आमकां उलो दिता. हे घडीत म्हाका म्हज्या एका सांगाती याजकान सांगिल्लें उडास येता. 2010 इसवेंत कॅमरून गांवचो तो रोमांत हांव शिकता आसतना म्हजे सांगात आसुल्लो. तो एक दीस शर्मा येदाळ म्हणालो, ताच्या ल्हानपणार घडिल्लें घडीत ताच्या आवयन ताका दनपाराच्या वक्ता
पडुल्ली लांकडां हाडूंक म्हूण धाडलें आनी हो भुरगो गेलो सुमार मैलां सोलून म्हणलें रानाक वचून बरी लांकडां सांगाता घालून बरो बांदून वताक चलोवन फाटीं येतालो घरा. सुमार वाट समकोंक आसली, मारोग आसलो पूण वाहनां तेणें नातलीं. पूण ताच्या लांकमणयेंत ताणें एक ओपन जीप आयलें. त्या जिपाच्या ड्रायव्हरान ह्या भुरग्याक पळोवन म्हळें पुता जिपाक फाटल्यान चोड, हांव तुका घरा पायतां. आनी हो भुरगो फाटल्यान चडलो आनी बरो माथ्यारच काडून रावलो. सुमार 10 मिनटां उपरांत ड्रायव्हरान पळयलें हो भुरगो जिपार सोडला आनी बरो माथ्यार काणयला. चिंता मोगाचो न्हू, कंट्री वाट काट वाट आनी तातूंत जीप वयर सकयल जाता आसतना माथ्यार जर बरो आसा त्या भुरग्याची गमटी कितें जायत, भारी कसलो खंय. जीप रावून ड्रायव्हरान म्हणलें पुता तुका जिपार येवंक सांगलें कित्याक, तुज्या माथ्याचो बरो सकला दवर, तुका वचोंक सुलाभ जाता, तुजें वजें सकला दवर म्हणून तुका हांवें सांगलें. आनी ताणें उपरांत बरो सकला दवरलो आनी म्हणलो पाद्र्या पो म्हाका पयले पोटी कळ्ळें जिपार वजें सकला दवरनीचें कितलें बरें. भावनो आनी भयणीनो, आमचो सोमी कुर्सार तावन आमकां सांगता तुका दुख येयल्ल्यांचें दूख, तुजें वजें, तुका काळजान घाल्ली सुरी, तुवें वोवोंची झाडां सकला दवर, प्लीज कीप इट डावन, फॉरगिव, बक्षी वोवय नाका, तुज्या काळजान मनान तें वोवोन खाणें नाका, तुका जड जाता, तुजें जिवीत पाड करनाका, फॉरगिव, सकला दवर. मोगाच्यान आमी कितलीं जाणां तयार आसांव आमकां दुख येयल्ल्यांक, आमकां कुर्सार मारयल्ल्यांक बक्षूंक. एम आय रेडी? आमी जायतीं जाणां जेजूच्या कुर्साक पळयता पूण आमकां बक्षूंक सांगलें त्याच कुर्सांतान आमी विसरता. जेजू म्हणटा तुमी तुमचें वजें ववय नाकात, लेट मी कॅरी, हांव ववयतां, बट यू कीप युअर लगेज डावन, तुमची जडाय तुमी सकला दवरा, लेट मी कॅरी, हांव तुमकां धर्माक व्हरतां, तुमी खंय वचोचें थंय व्हरतां. कितलोसो लोक मोगाचो न्हू आपणाक जडिल्लें घडीत वायट दूख उडास काडून काडून रडून रडून सगळी जिनी सरतात, जडां एनजी येतात. आनी सोमी म्हणटा बक्षी, तुका दुख येयल्ल्या बक्षी, तुजें वजें सकला दवर. आमी रेडी आसा गे, तयार आसा गे मोगाचो न्हू. देखून कुर्साक मान करचो म्हळ्यार सोम्यान सांगलें बरी आमच्या जिणयेची जडां आमी सकला दवरची. सोमी म्हणटा आय वील कॅरी. आनी आमी केदाळां करूंक जाय मोगाचो न्हू. फाल्यां येवनच्या पास्कांच्या फेस्ताक आनी एक 10 वर्सां वचून दी. या हांव मरच्या पयलें हांव करता ना, हांवें आज करूंक जाय, हे घडये करूंक जाय. केदाळा अवकाश मेळटा त्या दाळा करूंक जाय. तुका दुख येयल्ल्याक कोणीय तो जावं दे, तुज्या कुटुंबाचो, वळखीचो, इश्टां पैकीचो, तुज्या वाड्याचो, तुज्या शेजारचो, तुज्या कामाच्या जाग्याचो, तुजो सांगाती, तुजो इश्ट जावन आसलो, इश्टीन जावन आसलो, तुका दुख येयलां, ताका बक्षूंक दीस दवर नाका, दीस नम्यार नाका. हे घडीत जाल्लें मोगाच्यान एका याजाकान म्हाका सांगलें, एका फिरगजीन जाल्लें. एक काजारी जोडें काजार जावन सुमार 35 वर्सां जाल्लीं. दोगां भुरगीं तांकां आशिल्लीं, तांचें काजारी जाल्लें आनी 11 जाल्लीं. हिंच दोगां सांगाताजी येतालीं, भुरगीं परगांवान बऱ्यान आशिल्लीं. आनी इतलें वर्सां मोगाचें समाधानाचें कुटुंब तांचें. दादलो आनी किल्लो गट आशिल्लो, रिटायर्ड जाल्यारय तो कामाक वेतालो आनी सांजेर फाटीं येतालो. आनी एक दीस फाटीं आयिल्लो, सांजेर इल्लोसो टेन्शनार आसलें, बरी बगलें पतीन म्हळें कितें जालें, जाप दिवना न्ही, कितें जालें, कांय घडलें गे कामा कडेन. वगत राव, म्हजे कडेन उलयनाका, म्हाका किरी किरी करनाका म्हणालो. तितलेंच. आनी बायलेक भारी दुखलें. काजार जावन 35 वर्सां जालीं, म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका येदोळू दुखोवन ह्या उलयनाका, किरी किरी करनाका, वगोच राव म्हणलें ना. आज पयले फावटी ताणें म्हणलें आनी तिका भारी दुखलें. आनी तिणें निर्धार केलो हांव उलयना, आज हांव उलयना. दादल्याचो राग निवलो. इल्ल्या वेळान ताणें उलोवंक सुरू केलें, पण त्या भशेन नेटवर्क ना. आमोरी म्हणूंक जालें ना त्या दीस. जेवलीं ती, जेवतानाय कांय उलोवन येना. दादल्यान इल्लो राग मावून मडच्या खातीर म्हळें फाल्यां सकाळीं च्याक घालें, तिसल्यान आवाज ना, आनी नेटवर्क येवना. जेवन उठलीं दोगांय. दादलो म्हणालो व्हडल्यान म्हाका सकाळीं गी वचोंक च्या आयिल्ली गी करून दवरता गी. आयदनाचो आवाज जालो जाल्यार उतरां येवना. दादलो जेवण मुग्दून उठलो आनी आपल्या माळये सालाक न्हिदोवंक गेलो कुडाक. आनी बायल आयदनां परत उरलीं नितळ करना. आज ती वयर गेली ना, कित्याक तिच्या मतींत राग आसुल्लो आपल्या न्हवऱ्यान म्हाका उलय नजो म्हणलें म्हणून. ती आनी एका कुडान सकला न्हिदली. आनी रातीं एका चिन्ना, कित्याक रागाची चिन्ना, सैतानाचे ऑनलायन क्लासी सुरू जाल्यो रातीं. एका न्हीद ना.
कशें उलोवचें कालें करचें फाल्यां सांगचें कितें अशें ह्याच चिंतनांनी ही घी उठली न्हीद पडोना दादल्यान सांगलें घी वचोंक कामना च्या आनी तयार करना दवरली दादलो सकयल येवंक ना जाय जाल्यार येतलो म्हणून रावली येवंक ना इल्लो दुबाव जालो वयर गेली बागील आड केलां लॉक करूं ना भितर येता आसतना हो न्हिदला फाटीं गोंचार आशिल्ली पूण जाल्यार मुखार हांव पळयत आसतना आंग आला ना आनीक लागून आसून पळयत आसतना न्हिदेंत तिसो दादलो सरला आनी अजून ही स्त्री रडटा आनी म्हणटा खंय फादर म्हज्या जिणयेंत पयले फावटी हांवें राग दवरलो आज राती उलयना म्हूण हांव रावल्ली कित्याक म्हाका सैतानान नाडलें कळीत ना जर हांव म्हज्या दादल्यान उलयत आसतना उलयल्ली आनी आमी सांगातान न्हिदोंक गेल्ली हांवें बक्षिल्लें वय म्हाका दुखयल्लें पूण ताका दुखयल्लें हांवें बक्षिल्लें ल्हानशी गजाल आज म्हाका ह्या स्थितींत म्हजो नवरो सोडून येता म्हणून म्हाका कळिल्लें तर भावा आनी भयणी कुर्सा वयलो जेजू आज तुमकां आनी म्हाका सांगता बक्षी आज बक्षी फाल्यां कळीत ना म्हाका आसा तुमकां आसा आनी देखून आमचें वजें व्हांवून जडाय व्हांवून आमचें दूख व्हांवून आमी मरचें नाका मोगाचें न्हू देखून आमकां आसा स्पश्ट संदेश कुर्सार तावन सोम्यान दिवचो तुमी आनी एकल्या कुर्सार मारी नाकात केदाळाच तांची झडती करी नाकात तांकां एमकणाक लोटी नाकात पूण सांगाताच तुमकां कोणी जर कुर्सार मारला अपमान केला तांकां मोगसूंक विसरा नाकात एक घडी दोळे धांप्या भावा भयणीनो कोणाक आमी कुर्सार मारला आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या पैकी आमच्या रक्त संबंधाच्या मनशांक आनी कोणें आमकां दुखयलां कुर्सार मारला तांचे विशयान जिणीभर कोडू चिंतना भोगना घेवन आमी जियेता जडायेंत आसा तर हो भगवंत हप्तो एक आमकां मोतूज वाडोवचो जिणी बदलापाचो अवकाश जावं दी सोम्या आनी एकल्याक हांव कुर्सार मारचो ना आनी म्हाका कुर्सायिल्ल्याक हांव बोगसूंक विसरूंचो ना आमेन सर्व मी उबी रावया मागया जेजू मनशाक परत बापाच्या गोपांत हाडूंक तुवें मनशा सैब घेतलें आनी वळवळ्या मदें तुवें तुका कुर्सार किळावंक दिलोय तुज्या ह्या अपरिमीत मोगा पासत तुका आमी अर्गां दिता तुवें जोडली ही सोडवण सगळ्या मनशा कुळाक पावय दुडू ग्रेस्तकाय आस्त पास्त नांव वडपण म्हणल्या देवसारांच्या हातांत शिरकोवन आपल्या जिविताचो नीज उद्देश विसरून निराशेचें जिवीत सारच्या सर्व आमच्या भावा भयणींक तुका समर्पिता तांच्या मोगा पासत तुवें कितें केलां म्हणली समजणी तांकां दी जिविताचो नीज अर्थ समजून सगळ्या काळजान तुजो एकल्याचो मात्र मोग करन ह्या जिवितांत जियोंक आमा समेस्तांक फावो कर आनी एक दीस सर्गार तुका रूप रूप बगचें बाग फावो कर म्हण मागता सोम्या काकूळट आमची कर तेरावें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या हुस्क्यार
आम्ही तुका नमन करता, प्रणिपात करता, येसुम्या जेसू ख्रिस्ता, कित्याक तुझ्या पवित्र कुर्सावरवी सोडयलाय सगळो संसार. मातेवाची सुवार्ता. शतपती आनी ताचे सांगाता जेजूक पारो करून आशिल्ले जण भुंयकांप आनी घडलें तें सगळें पळोवन भोवसड भियेले. नीज जावन देवाचो पूत हो म्हणाले ते. आनी सबार स्त्रियोय थंय पयस उबी रावून ह्यो संगती पळयताल्यो. जेजूची सेवा साकरी करून गलिलयातावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. 3 वरां कुर्सार उमकाळून बापाच्या हाती आपलो आत्मो समर्पून प्राण केल्ल्या जेजूचें कडवळ उक्तें करून तो मेला म्हूण स्पश्ट जातच ताची कूड कुर्सार तावन सकला देंवयली आनी ताचे माते मरियेच्या उस्क्यार दिली. तिणें ती मोगान स्विकार केली. रक्ताच्या खोंडांत भरलेली ती निर्जीव कूड पटलून धरून नियाळूंक लागली. ती सगळें सोपान कशें जावंक गेल्लें. भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. तो वर्त जातलो आनी परमोन्नत पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोरू देव ताका दितलो आनी ताचे रजवटकेक अंत आसचो ना. गब्रियल दुतान त्या दीस सांगिल्लीं उतरां तिचे मतीक आयलीं. पूण आतां सर्वेस्परा, तुवें म्हाका बुलयलोय आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजे प्रास बलिश्ट देखून तुवें म्हजेर जैत वेलें म्हणली जेरेमिया प्रवाद्याच्या उतरान शीण उसारचें हक्क मोरयेचें आसलें. सगळें जिवीत ताच्या उतरां प्रमाणें तिणें चलयल्लें आनी आतां काडिल्ल्या खंयच्याच कश्टांक अर्थ नाशें जाला. जिवीत अधुरें करून सोडून गेला. पण मोरी हें सगळें समजूंक शकना तरी वर्त्या भावार्थान परत 3 उतरां सांगता. तुजे कुशे प्रमाणें म्हजें तें जावं. आपणाची बली सरेस्परान स्विकार करूंक ना. आपल्या भावाची स्विकार केली म्हूण रागार जाल्लो कायन फारीकपणाक ताणयता. भावाचें रगत वरयता. परिणाम जावन पिसो जावन भोंवता. सावलान मारल्यात 1000, दाविदान मारल्यात 10,000 म्हूण श्रेयांनी गायलेलें गीत आयकून सावल राय रागान आनी मोसरान भरता. दाविदाक लागाड काडूंक प्रयत्न करता. आपणाचें शांत समाधान होगडायता. तुज्या भावाचे बायलेक दवन घेवचें सारकें न्ही म्हूण तिदविल्ल्या स्नानीक जुवांक हेरोद बंदेंत घालता आनी निमाणें ताचें शीस कापता. पूण मोतीची शांती होगडायता. अशें मनशा चरित्रेंत जायत्यांनी फारीकपण घेवंक प्रयत्न केला आनी हें करतना आपणाचें जिवीती होगडायलां. जो कोण फारीकपण घेवंक प्रयत्न करता तो 2 फोंड कोणता. पयलो आपणाच्या दुस्मानाक आनी दुसरो आपणाकच म्हणलें सांगणे प्रमाणें फारीकपण घेवंक अत्रेकसो मनीस संतोशान आसूंक शकना. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारीनच नाश जातले म्हणल्यार सुम्याच्या उतरां प्रमाणें जायते जण फारीकपण घेवच्या एकाच उद्देशान जियोन आपणाचें जिवीत विबाडन आसात, होगडावन आसात. बापा तांकां बोगशी म्हूण कुर्सार तावन बोक्साणें दिल्लो जेजू आपल्या आवयक आमकां दिता आनी तिचे तावन
बोगसाणें कशें दिवचें म्हणून शिकोवंक उलो दिता. फारीकपण न्हय, बगार बोगसाणें मात्र जिविताची नीज वाट दाखयता म्हूण सोमी शिकयता. ह्या आस्तेसावा वेळार फारीकपणाक ताणेव नासच्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागया. मागया ये मोरये सर्व संगतींनी जशें तुवें देवाचे कुशेक काल्तिमान घालोय तशेंच जिविताच्या हर एक घडये देवाचे कुशेक काल्तिमान घाल. आमकां दुखयल्यांक काळजांतावन बोगसून फारीकपण म्हणल्या जैलातावन आमाचो मेस्तांक सुटका जोडोंक शिकय. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. वेस्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड फोंडान निके पितात. मातेवाची सुवार्ता जुजेन जेजूची कूड देवोन नितळ सणाच्या लुकटान गुटलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कडपांत पोकोन केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक ओडली शिळा लोळोवन तो घरा पाटी गेलो. पूण मोरी मागदलेन आनी ती दुसरी मोरी थंयच फोडा समकार बसोन आसली. अरिमथेच्या जुजेन जेजूची कूड कांड व्हरून पिलाता लागीं रजा मागली. पिलातान रजा दिताच ताणें जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांच्या मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली.
जेजू कुर्सायल्या सुवातेर एक मोळो आसलो. तांतू येदोळ कोणी दवर नातुल्लो नवोस एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक ताणें तांतू दवरलो. हाचे संगी सगळें संपलें. जिवीत आनी मरणा विशीं नियाळून जानवायचें पुस्तक म्हणटा. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दगड तांकां लागचे ना. पिशांच्या दोळ्यां मुखार ती मेल्ल्याशी दिसली. तांचे बैलें स्वरूप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळा सार एक सत्यानास कसो दिसलो. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी. देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सोवे आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. आज जायते जण मरणाच्या बियान सदां जियेतात. जिवी आसतनाच मरून आसतात. सर पिड्याच्या की वर्ती पिडा जावन आसा मरण. खंयचे पिडेक वखद आसा वा वखद सोदून काडयेत, पूण मरण म्हणल्यार पिडेक वखद बिलकुल ना. तरी ह्या मरणाचे की सड बियाचे जावन आसा मरणाचें बें. ह्या वरवीं मनीस जिवो आसतनाच मरता. सांपावलो म्हणटा, तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमकां आपल्या गुलामपणाच्या बियाबरेत जिवनाक व्हरून पावयना. बागार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक आभा म्हणजे बापा म्हणून उलो मारिशें करता. खंय देवाचो आत्मो आसा तें बें आसूंक साध्य ना. एक बरयणार म्हणटा, धैर्यादीक मनीस जिवितान एकच पावटी मरता, पूण भिंकुरो दिसाक साबार पावटी मरता. ह्या बियाच्या सावले काळ जिवनच्या सर लोकां पासून आतां मागया. मागया जेजू, तुज्या मरणान आमचें मरण नास केलें. अमर जिवीत आमकां जोडून दिलें आनी आमच्या जिविताक अर्थ दिलोय. जिविताचो अर्थ समजनासता भिवकुरी जिवीत जिवन आसच्या समेस्तांक तुजे हाती समर्पित हांव. तुवें आमचे खातीर कितें केलाय आनी आनीकी कितें करूंक आशेताय आनी सकताय म्हणलें सत आम्हा समेस्तांक समजाशें कर. ह्या वरवीं सर रितीच्या भिरांतेंतावन मुक्त जावन सुटकेच्या भुरग्यांचें जिवीत आमचें जावं म्हूण मागता हांव. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला. रगत आपले विराम मोगमोजो केला. ताच्या मोलीक रगतान दिला बोगसाणे. ताच्या जिणे मोरणाक सर्गीचे जिणे. संपणी नव्या सल्ल्या शिवाय परण्या सल्ल्याक अर्थ ना. जेजू शिवाय पवित्र पुस्तकाक अर्थ ना. कुर्सा शिवाय जेजूच्या जिविताक अर्थ ना. आनी जिवंतपणा शिवाय मरणाक ह्या जिविताकच अर्थ ना. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून, बरोवन ओमतोच्या मापान तें मेळो म्हणून जेजूनच आपल्या जिविताचो शेवट परगटल्लो. आज विविध कारणां लागून जिवितांत निराशेन आसच्या समेस्तांक जेजू संगी समर्पिल्लें आनी आमचें जिवीत ताका भेटयिल्लें. क्रिस्तचो कुरेस जो देवाक एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक एक पिशेपणो, पूण आम्हा समेस्तांक मोगाचो आनी बरवशाचो संकेत जावं. क्रिस्ताच्या कुर्साच्या उजवाडाच्या परजळान बरोवन
आमचे हे संवसारी जिवीत संतोषांची येवंक आमी समेस्त पावो म्हूण मागया आमेन. पाप से बचा इराद्या पासतो सर आमी सांगाता एक आमचे बापा एक नामान मरी एक महिमा बापाक आमी भेटून दिवया. सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका पूर्ण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशेन जेसू भगवंती मरिये देवाची मयी मोप्याकाची विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाची घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक साय मूळ मोगानी स्वतंत्राचे प्रकाश गासर मनशांचे सता वाडसो तेल्यांचे जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्साचे सुचा जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्साचे सुचा मोगाळ पुता सवे अक्वार मरिया शिरवाती वांका भगवान सच्ची करुवे निवराम काम सेवा आमच्या स्मरणाले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.